देवी भगवतीक नमस्कार करता आणि आयज आम्ही हांगासर पारशे गावात मदल्या वाड्यार आसात आणि आमच्या मदीं आसात आमचे झेडपी मेंबर नानू हरमलकर तसेच सरपंच मधुसूदन तसेच वॉर्ड मेंबर सगळे पंचायत पूर्ण पारशे पंचायत आयज खरंच बरें दिसता की डेव्हलपमेंट फुडें व्हरता आसतना प्रत्येक गांवांत आणि गांवांतले म्हणजे वाड्या वयले प्रत्येक बारीक बारीक वाटो हे खंय तरी डेव्हलप जातात, पांय वाटो जातात जे कितलीशीच वर्सां स्पेशली पारशे गांवांत खूब जाणांक त्रास जातालो पांय वाटे ना म्हणून आणि खंय तरी तेचेर लक्ष घालपाची गरज आसली आणि म्हाका दिसता सगळो प्रोसेस ह्यो RDA मार्फत जाला आणि टोटल कॉस्ट हेचो 38 lakhs आहा आणि हे ब्युटिफिकेशनच न्हू पूण सगळे पांय वाटो सगळे घेतलेले आहात हांगासर हे मदल्या वाड्यार. पयलीं आमी अजय कलंगूटकरांच्या वॉर्डाचेर आमी RDA मार्फत आमी काम सुरवात केल्या. आयज आमी मदल्या वाड्यार काम सुरवात करतात. सो RDA मार्फत आमी कांयच न्हू म्हणल्यार म्हाका दिसता 7 किंवा 7-8 कामां आख्ख्या मतदारसंघात घेतल्यात जी पंचायत फंडा थ्रू जावंक शकनात आणि खरीच गरज आहा प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ही बारीक बारीक डेव्हलपमेंट करपाक. PWD आहात आणि WRD आहात हे मेजर व्हडले प्रोजेक्ट येतात पण बारीक प्रोजेक्ट जे पंचायत आणि PWDच्या मदीं पडटा ते RDA मार्फत आमी करतात आणि तेका लागून आयज आमकां पूर्ण मांद्रे मतदारसंघात डेव्हलपमेंटा विशयी मागीर ते RDA जावं WRD जावं PWD जावं जावं इतर डिपार्टमेंट जावं आमकां पूर्ण सपोर्ट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ले आहा. तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच सगळ्या डिपार्टमेंट हँडल करपी आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स जे मांद्रे मतदारसंघाचे विकासा खातीर आमकां सपोर्ट करतात, साथ दितात. तशेंच जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना पंचायत आमदार आणि ZP हे एकीकडे येवपाची खूप गरज असता आणि त्या प्रमाणे आयज पूर्ण मतदारसंघात सगळे पंचायती ZPs आणि वॉर्ड मेंबर जावं किंवा आमचे स्थानिक कार्यकर्ते जावं हे सगळे एकजुटीन एकीकडे येवन मांद्रेची उदरगतीक फुडें सरले आहात आणि म्हाका दिसता मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जायत येयल्लो आहा आणि फुडल्या 3 म्हयन्यांनी आणि खूबशे डेव्हलपमेंटाचे फाउंडेशन स्टोन आमचे जावपाचे आहा. तेका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. अशेंच एकजुटीन एकीकडे रावन मांद्र्याच्या उदरगती खातीर काम करया. धन्यवाद. नमस्कार. भगवतीक नमन करून आयज हांगा फाउंडेशन स्टोनाक आमी आतां आमच्या मध्ये आमचे मांद्रेचे लाडके आमदार जी दारोडकर सरपंच आणि स्थानिक पंच आणि सगळे ग्रामस्थ खरेंच एक तुमकां सांगपाक खरेंच उमेद दिसता. अख्ख्या गोंयांत तुमी म्हणशात जाल्यार पयलो मतदारसंघ ह्यो विकासाच्या बाबतींत आहा तो मांद्रे आणि असलो आमदार तुमकां मेळपाक खरेंच तुमचो एक लक कसो आणि हेच्या फुडें तुमी तेच्या फाटीशी रावन ताका भरपूर मतांनी विजय करपाचो आणि कसलेय ताका फोन केल्या बरोबर भाई काम करया म्हणून तो स्वता कसली फायल घेवन स्वता CMA कडेन या म्हणून फोन करून सांगतलो आणि क्लियर करतलो. इतकी तुमकां हांव तुमकां इतको तो सपोर्ट करता इतके सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. नमस्कार. आम्ही आयज माझ्या मदल्या वॉर्डान आमचे कांबळी वस देवस्थानाचे ब्युटिफिकेशनाचे काम घेतल्या RDA अंडर. त्याच्या उपस्थित आमचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक आमच्या मध्ये उपस्थित आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीतभाई आरोलकर, पारसे पंचायतीचे सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर, ZP मेंबर नानू दारगळकर आणि माझे वांगडा सगळे माझे पंच मेंबर आसा आणि तुम्ही ग्रामस्थ. आम्ही खूप फावटी हे आमचे फायली घातलेले असले ह्याच्या पयलीं पासून GIA म्हणून आणि 15 फायनान्स म्हटल्यार त्या हेतून आमची कसलीच कामां जाल्ली ना. आमी हे फावटी आमी कितें केलें ZP इलेक्शना टायमार आमी नानूबाईक म्हटलें कितें भाई आमची अशी कामां आसात ती मातशी आमची फुडें व्हरपाची फायली आमच्या घातलेले आहात त्या बरोबर भाईर आमचे फायली आमचे फुडें व्हरून त्यांनी आमदाराची सपोर्ट आसून तेंच्यांनी फुडें व्हरून आमचे सगळे कामां आमचे फुडें येयल्लेली आसा आणि हेन फुडें आमची थंयच कामां व्हरतले अशें आमी तेंचे कडेन आशा दवरता. थँक्यू. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं गांवदेवी भगवतीक नमन करून तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता. आज आम्ही हैसर कांबळी वस देवस्थानाचे ब्युटिफिकेशनाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये उपस्थित आसा मांद्रे मतदारसंघाचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आणि लोकप्रिय आमदार आदरणीय जीतभाई आरोलकर, आमचे ZP नानू हरमलकर, आमचे सगळे पारसे गावचे पंच सदस्य, मोठ्या संख्येन उपस्थित हैसर पारसे गावचे ग्रामस्थ, तुम्ही सगळे प्रेस मीडिया तुमचे सगळ्यांचे सगळ्यात पयलीं मनपूर्वक स्वागत करता. या देवस्थानाचे ब्युटिफिकेशन जावचे ही खूप वर्षाची ह्या लोकांची मागणी आज RDA डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून आमचे लाडके आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या अथक अशा परिश्रमान परिपूर्ण जाता आणि खरोखरच याचे श्रेय जे आसा हे आमचे ZP नानू हरमलकर आणि आमच्या जीतभाई वयता. हेचे खातीर तुमकां सगळ्यांक पयली विनंती करता की आमचे दोघांचे जोरदार टाळ्यांनी आम्ही पयली अभिनंदन करता.
पारशेगावचो सर्वांगीण विकासाचो हो एकमेव दृष्टिकोन मनान दवरून आम्ही जे जे प्रश्न जीत भाईकडे घेऊन वयतो ते प्रश्न आमचे सहज भाई सुटावे करता. आमचो पाणयाचो प्रश्न असलो तो सुटावो केलो, आमचो लायटीचो प्रश्न असलो तो सुटावो केलो, आमचो पारशाच्या मेन रोडाचो तर मोठो गंभीर असो प्रश्न असलो, आज जीत भाईन आमचो पारशाचो मेन रोड अगदी चकाचक करून दिल्लो असा. फाल्यां दिवाळी जातकच याच रस्त्याचेर जेव्हा दुसरे डांबरीकरण जातले तेव्हा या रस्त्याचेर गाडी चलयणारो प्रत्येक गाडयेकार म्हणटलो की आमदार आसचो जाल्यार तो फक्त आणि फक्त जीत भाई सारखो आसचो. अशा आमच्या जीत भाई या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेची सेवा करपा खातीर त्या गावदेवी भगवतीन भरपूर आयुष्य दिवचे, बरे तरेचे आरोग्य दिवचे अश्यो शुभेच्छा ह्या शुभ वेळाचेर आदरणीय आमचे आमदार जीत भाई दिता आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज RDA मार्फत आमच्या मदल्या वाडा वॉर्ड नंबर 1 आयज हो जो फावंडेशन स्टोन जाता तो खरोच आमच्या खातीर एक खूब म्हत्वाचो आसा. आमी गेली आतांच आमच्या वॉर्ड मेंबरान सांगलेलें की आमी खूब फावटी हे फायली केल्या. म्हाका 3 वर्सां सरपंच आसतना खरेंच आमी GI आसो 15 फायनान्स आसो आमी हे जो डेव्हलपमेंट आमदारा कडल्यान जाता तो सबंद मांद्रे मतदारसंघाचो जाता आणि ती सांगपाची कोणी गरज ना, कारण तो सांगता भायलेच बाकीचे जे हे आसा मतदारसंघ आसा तेच सांगता. पूण आमचे कडेन जो एक्च्युअल पंचायत लेवल जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो तो म्हटल्यार प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाच्यो पांय वाटो, ल्हान ल्हान ब्युटिफिकेशनां आणि हेच आमी फायली फुडें करीत आसतना खरेंच आमचे काही फाटल्या 3 वर्सांक हे पेंडींग फायली आसल्यो. पूण जेन्ना ZPक आमी निवडून येयल्या बरोबर खरोच आमी तेजे कडेन हो विशय मांडलो आणि तेणी आमकां दुसरो मार्ग सोदून काडलो. तुमी हे बारीक बारीक फायली न करता आपूण तुमकां हे सगळो प्रोजेक्ट RDA मार्फत करून दिता. आणि खरीच तेणी आयज होच ब्युटिफिकेशनच न्हू, ह्या फूल सबंद वॉर्डान जितके पांय वाटो आसत आमी खबर आहा. आमकां जेन्ना आमी इस्टिमेट करूंक वचा तेव्हा ते आमकां लोक विचारताले आपलं काम केन्ना जातलें, आपलें काम केन्ना जातलें. पूण म्हाका दिसता आयज हो थोडोसो हो प्रोजेक्ट खरो खूब पयलीं पास जाल्लो, पूण कॉन्ट्रॅक्टराक खंय मदीं टायम मेळूंक नासलो. पूण तो फाल्यांच्यान आनी चवथी पयलीं हे सगळ्यांच्यो ह्या वाड्या वयल्यो ज्यो फूड पायरी आसात त्यो ह्याच कामा बरोबर कंप्लीट जातल्यो. आणि ह्या कामा खातीर खरें श्रेय जशें जिल्हा पंचायत मानून घेतला तितलेच श्रेय मग शेवटी RDA फंड हो फायनान्शियल इम्पॉर्टंट आसता. आणि ते फायनान्शियल आमकां भाईन कसलोच हेवटेन तेवटेन न विचार करता एका दिसान ते एप्रुवल मेळोवन दिले. तेज्या खातीर ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाचे श्रेय हांव मुद्दम भाईकूय दिता. आणि आयचो हो जो प्रोग्राम जाला तेका तुमी सगळे उपस्थित आहात, तुमी तेका सगळे साक्ष आसात. असोच हेच्या फुडें भाई तुमचो सगळ्यांचो डेव्हलपमेंट करून दितलो इतले सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.